प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप चलता आसतना आमचें प्रेजिडेन्शियल चेअर जें आसा ताचेर बसून आसतना जुलियो सॅड्रीक आगियार हाचो म्हाका उगडास जालो, कित्याक ही कोदेल जी आमची आसा प्रेजिडेन्शियल चेअर जी आसा जुलियोन आपल्या हातांनी केल्ली आनी आमचे इगोर्जेक खेरीत भाशेन ती भेटयल्या. ताचो उगडास कित्याक आयलो आयज? कित्याक ह्या मनशान संवसारांत आसतना सेव मोलें कॅम्पेन बरीच नेटान चलयली. आमकां बाराबर हाडले, तरणाट्यांक बाराबर हाडले, सायंटिस्ट आसात तांकां बाराबर हाडले, लोकांक बाराबर हाडले आनी ही कॅम्पेन चलयली. सुमार 1 वर्स फाटीं जेन्ना जानेराच्या म्हयन्यान सुप्रीम कोर्टाची सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी CEC जेन्ना आयले हांगासर 3 मेंबर कमिटी, तेन्ना तांचे बरोबर तो चलून सगल्या आख्या त्या रानान भोंवलो मोलें फॉरेस्टान. दाखयल्यो तांकां वस्तू आमी कित्याक बोवाळ मारता, आमी कित्याक हाचेर ऑब्जेक्शन हाडटा, डबल ट्रॅकिंग आमकां कित्याक नाका. ती तमनार लायन जी आसा, ट्रान्समिशन लायन जी येता आनी इतलीं झाडां मारून उडयतले तेंय तांकां दाखयलें. नॅशनल हायवे जें एक्सटेन्शन करतात तें करता तेन्ना जनवरांक कितें वायट जातलें, झाडांक कितलें वायट जातलें आनी ताचो परिणाम आमचेर कितलो जावंक शकता, हें सगळें ही CEC आयिल्ली तांचे बरोबर वचून गोवा फावंडेशन हांचे बरोबर, क्लाउद आल्वारीस हाचे बरोबर ताणें सगळें तांकां दाखयलें. आनी आयज उगडास करपाक खेरीत भाशेन कारण आयचें पयलें वाचप, जेरेमियस प्रवादी म्हणटा सगळेच वाटेन आकांत अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. आनी आमकांय भाव भयणीनो, भोव करून जीं कोण मुखार सरलीं हो सेव मोलें कॅम्पेन फुडें व्हरूंक, अशेंच दिसतालें सगळ्या वाटांनी आकांत. आमचो सरकार जो आसा तो आमचें आयकना, तो सरकार पडूंकूय ना, हे फावटीक परतून आयलो BJPचो सरकार. आनी नव्यान येता थंयच आसतना एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा ताणें घोशणा केल्यो 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, ते गरजेचे, लोकांक ते फायद्याचे जातले. तनमार प्रोजेक्ट आसा ताचेय विशीं तो उलयलो कालच्या दिसाक, पयरच्या दिसाक, आनी म्हणलें ती लायफ लायन जातली फॉर पीपल. आनी असल्या वेळार सगळेच वाटांनी आकांत आमकां सगल्यांक दिसती पडटालो. आनी कालच्या दिसाक सुप्रीम कोर्ट ही CEC रिकमेंडेशन जी आसलीं गेल्ल्या वर्साक 23 एप्रील, आतां एप्रिलाचो म्हयनो सुरू जाला, वरस भरत येता, 23 एप्रील गेल्ल्या वर्साक ही रिकमेंडेशन्स सुप्रीम कोर्टाची CEC आसा तांणी दिल्ली, पूण ताचेर कांयच जायनासलें. वरस सोंपत आयलें, सगल्या वाटांनी आकांत अशें दिसतालें. जे कोण हे प्रोजेक्ट्स मुखार वतात मस्कऱ्यो करताले आमच्यो. आनी तेन्ना हें वाचप आयच्या दिसाचें आमच्या दोळ्या मुखार खरें जाता अशें म्हाका दिसता. आनी दोळबारांचो सर्वेस्पोर जो सगळी तपासणी करता आनी सगळी तपासणी करून आमकां नीत दिता. आनी आयच्या वाचपान काय बरें म्हणलां, एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. आनी वय आमी जरी तर विस्वास दवरपाक तयार आसा भाव भयणीनो, आमी जरी तर आमकां दिसती पडना पूण आमच्यान पळोवंक जाता तें पळोवंक तयार आसा जाल्यार एका बळवंत विरा सारको आमकां न्हीद दिवचे पासत आमचो सर्वेस्पोर देव आमचे बराबर आसा. आनी देखूनच ही सुनवाई जेन्ना सुरू जाल्ली आसा, ह्या 3 प्रोजेक्टां मदें पयलो जो आसा तनमार ट्रान्समिशन लायन, ताचेर आड सुप्रीम कोर्टान आपलो जजमेंट दिला. उरलेले 2 तांचेंय तशेंच जातलें. डबल ट्रॅकिंग जें नॉट फिजिबल म्हूण CECन सांगलेलें आसा ताचेरूय अशेंच जातलें हो विस्वास आमकां आसा. भाव भयणीनो, देवाचें उतर परगट्टा वो देवाची नीत जे कोण मुखार व्हरूंक सोदतात तांकां सगळीं सोंपेपणां ना. खुद जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जेजून कांयच वायट करूंक ना, सगळें बरें केलें. शिकयता आसतना बरें शिकयलें, करण्यो करता आसतना बरें केलें, कितल्या जाणांक बरें केलें, कितल्या दुयेंतांक परतून आपलें जिवीत दिलें. आनी तरी आसतना हे जुदेव ताका फातरावंक सोदताले, कित्याक ते म्हणटाले तो देव निंदा करता, तो आपूण देवाचो पूत म्हूण सांगता, देव निंदा करता मनीस जावन. हाचे विशीं जेजूक ते फातरावंक सोदताले, पूण कोणाच्यान एकूय फातर ताचेर मारूंक जावंक ना, तांच्या चोपक्यान तो पडूंक ना. सर्वेस्पोर एका बळवंत विरा सारको ताचे बराबर आसा. आनी देखूनच भियेनासतना जेजू उलयता हें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान
आयकूंक येता. जुआंव बावतिस्तान जें कितें ताचे विशीं सांगलेलें हो जावन आसा देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. ताचे विशीं जें कितें ताणें सांगलेलें तें सारकें जायत जायत येता हें लोकांक दिश्टी पडटा. जायत्या जाणांनी त्या वेळार हें सगळें पळयल्या उपरांत ताचेर विस्वास ठेवलो म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आतां आमी आसां, खंय आसांव काय आमी? काळोखान आसांव, आमी आकांतलोलीं आसांव, आनी ह्या आकांतान जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, भोव करून आमच्या राजकी मळार जें घडटा, सगल्यो घडामोडी जावन सरकार तोच घडोवन येता आनी तेच परतून आसा तेंच मुखार व्हरता. आमचे मदलीं आमी कितलीं जाणां काळोखान पडूंक ना जायत, कितल्या जाणांनी आमी भरवसो सोडूंक ना जायत. आनी ह्याच बोवाळान आमच्या गांवचे पासून जी निसणटना सुरू जाल्लीं आसात, आमी आजून पासून दोळे बंद करून ओग्गी आसा. तोंड आमचें उक्तें जायना, कित्याक आमी भियेल्लीं मनशां, भिवकरी मनशां आमी. आमकां दम म्हणटा तो ना, आनी आमकां दम ना कित्याक आमकां हीं उतरां आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्यांची म्हणलीं, एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. हें आमच्यान भोगूंक जायना, कित्याक पलकी मनशां आमी. तर भाव भयणीनो, आयज आमकांय जण एकल्याक ही कृपा मागुया. सगल्या नुस्त्यांच्या हातांतलो म्हाका सर्वेस्परान निवारलो, गरिबाचो जीव ताणें निवारलो, ह्या उतरांनी आयचें पयलें वाचप सोंपता. आनी काय बरो आमी जबाब दिला. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. विस्वास आसा काय आमकां? सर्वेस्पराक उलो मारूंक आमी तयार आसा काय आमचेर जे कोण राज चलयतात आनी सगळ्यांच पाड घालतात तांचे मुखार आमी आमची तकली भागयल्या, तांचे आमी गुलाम जाल्या? कित्याक आमकां जिवंक जाय, आमकां कामां जाय, आमकां नोकरी जाय, जॉब जाय. आमचें इलिगल जें बांदलेलें आसा तें मोडी नासतना तांणी सांबाळलेलें आमकां जाय, देखून आमी गुलाम जाल्या काय? आयज जण एकल्यान आमी आमकांच विचारपाची गरज. त्याच बरोबर देव आमचे बरोबर आसा हें भोगून आमी खुशाल जावपाची आमकां गरज. तर ही कृपा आमकां मागुया. हीच खुशालकाय आमकां दिवंक ह्या आल्ताराचेर आतां जेजू येता. पौंडो आनी सोरो हेच पृथ्वेंतलो आयिल्लो, आनी ते पृथ्वेंतलीं दानां घेवन ह्या आल्ताराचेर जेजूचें आसणें आमकां आजीर जाता. खरो जिवो जेजू ह्या उंड्या सोऱ्यान आमकां मेळटा. ताका घेवन आमी हेंच भोगुया. आकांताच्या वेळार आमी जेन्ना उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो धाळ, तो आमचो शिल्ड, सर्वेस्पोर आमचो बळिश्ट विरा सारको सदांच आमचे बराबर आसा आनी आमच्या दुस्मानांतलो तो आमकां सगल्यांक निवारता. होच विस्वास धरून आकांताच्या वेळार आमकां पाव म्हूण देवा लागीं मागुया.